मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक परत एक फावट माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आमी कार्मल कॉलेज वाठारांत आसात आनी आमच्या मदें सिस्टर आराधना आसा. आयच्या कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता आसतनाच तुमच्या भुरग्यांनी लोक कितें म्हणटलो हो तियात्र लोकां मुखार सादर केलो. एक मॅनेजमेंट ह्या नात्यान तुमचो तांकां कितलो सहकार आसलो? म्हज्या भुरग्यांचेर चड गर्व करता. आय एम रियली प्राउड ऑफ देम. They have done it on their own because they haven't got any help from neither from me nor from their teachers. It is they themselves who thought of this idea, came together, wrote the script, directed the thing, and then we asked Agnello to just be around there to help them out. But I am really proud of my students. They have done so beautifully, and I've got so many reports from our friends, from our neighbors, from our benefactors who had come and attended this program, and they were all so proud of our students. Really, I'm really glad that they are here. सिस्टर खरेंच हांवूय खूब खुशाल कारण ताणें आपल्या खासा मनान तोकस घेतला आनी बऱ्यांतलो बरो तियात्र लोकां मुखार सादर करपाचो प्रयत्न जाला. जे भशेन इनॉस्काच्या मनांत आसलें ते भशेन सगल्यांनी ताका सांगात दिलो कारण एका हातान ताळी वाचना. सो सगल्यांनी ताका सांगात दिलो आनी हो बऱ्यांतलो बरो प्रयोग लोकां मुखार हाडलो. तर सिस्टर तुमच्या मदें आनिकूय जायतीं भुरगीं आसात म्हणटच अशें आनिकूय थोडीं भुरगीं मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट जावन लोकां मुखार ताणें अशें आनीक प्रयोग सादर करचे अशें तुमकां दिसता? होय, म्हाका तशें दिसता की जायते जाणांनी फुडें येवन तांचे टॅलंट दुसऱ्यांक दाखोवपाचें आनी दॅट दे मे शायन ऑलवेज. That is my real aspiration for them. तुमकां इतली सुंदर आसून पासून गुंडाच्यो अश्यो भुमिका तुमच्या हातान पडल्यो. जेन्ना ह्यो भुमिका तुमच्या हातान पडल्यो खरेंच तुमकां गुंडा ह्यो भुमिका करूंक आवडल्यो? होय, आवडलें आमकां. कित्याक इनॉस्का म्हाका फकत दादल्यांचोच रोल दिता कित्याक हांव उलयता तेन्ना सारको दादल्याचो आवाज बा तशें काडटा हांव. सो आनी तो गुंडा आमी सीन केलेलो. म्युरलूय आसलें म्हाज्या बरोबर आनी बरो एक्टींग केलें आमी. म्हाकाय मातशें मिस्टेक जाताली एकदां ती म्हाका सांगात दिताली म्हाज्या एक्टींग हें करूंक मोर इम्प्रूव करपाक. तुमची ही गुंडाची भुमिका जाल्या उपरांत तुमचो जायतो वळखीचो ऑडियन्स आसलो. शो जाल्या उपरांत कोणें तरी तुका म्हटलां की तुवें बरी भुमिका केली म्हूण? Everyone was laughing at the scene when she said that, "Hey Chintu, let's go." And then when I did the scene, like where I have to pick up from down, that's when everyone, like, they told me at the end after the theatre, they were like, you did a good job for the Chintu role. They were like, everyone was laughing and like.
जायना कांयच परवाना तर तुमी एकामेकाक बरे भशेन सांगात केला हय दोगांय बरो सांगात दिला आमी ह्या आदी तुवें दादल्याची भुमिका केली ती केन्ना केली जेन्ना इनोश्का एक तियात्र काडटाले आमच्या कॉलेजीन आनी तेन्ना दिसान तें मात दादल्याचें तें दिता रोलूच दिता कोण तुवें केन्ना तरी विचारलां कित्याक तोच रोल दिता म्हूण ना हांवें केन्ना विचारूंक ना तेका तें म्हाका कितें दिता तें हांवें केल्लें पूण तूं कॉलेजीन सोडून भायर केन्ना तरी तुवें एक्टींग केल्या ना 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 तशें केन्ना करूंक ना फकत कॉलेजीनूच हो आख्खोच जो तुमचो ग्रूप आसलो तो खरेंच जीव मारून काळजा मनान हो तियात्र मुखार व्हरूंक वावुरतालो वय कोत्तलीन ती ह्या तियात्रान ज्यो रिहर्सली चलताले ह्या सगळे रिहर्सलींक तूं हाजीर आसलें वय वय सगळी रिहर्सली आमी सगळी एक्चुअली हाजीर आली तुजी भुमिका तुका कशी लागल्या माझी भूमिका म्हाका बरी लागली पूण दुसऱ्यांकूय म्हाजी भूमिका बरी लागली स्पेशली म्हाजी ड्रेसिंगूय लायक जालें आनी म्हाजी तें वेरी बाबडेपण वा सगळ्यांक लायक जालें हांव हेजी बायल जालेलें तुजी बायल चेड्याक चड सपोर्ट करतालें हांव एक्चुअली ओके तर ही भुमिका लोकांक लायक जाली म्हणजे लोकांन तुका कितें म्हटलें लोकांनी म्हाका येवन सांगलें की हांवें बरें केलें म्हूण मातशें वेरी सॅड दाखयलें हांवें म्हाजो घोव म्हाका डॉमिनेट करता आनी मागीर चेड्याची सायडीन बसून हांव बरें आहलें तशें करून लोकांनी जायत सांगलें बरें सांगलें तुजो एक डायलॉग लायनचा डायलॉग की ते म्हणटा म्हाजे चेड्याक म्हाका ब्लेम करता की हांव सगळ्या चेड्याची सायड घेता म्हूण सो हांव म्हणटा की कितें रे उलोवप तुजें पिटर वायट केल्या मायचेर आनी बरें केल्या पांयचेर सो हो तुजो कॉमन डायलॉग या कमन म्हणल्यार हय मोस्टली ते म्हाका ब्लेम करता की हांवें म्हाज्या चेड्याचो लाग केलाय म्हूण हेका लागून तुजे भुमिके वयर तुका तुजी भुमिका जाल्या उपरांत जो थंय ऑडियन्स आसलो सिस्टर आराधना कितें म्हणटाली सिस्टर आराधना ती खूब खोशी आसली सांगपाक म्हणल्यार सर म्हजें एक्टींग आनी म्हाका रिस्पॉन्सूय खूब बरो मेळला लोकां कडल्यान कित्याक हांवें फर्स्ट टायम हो विलन रोल केला फर्स्ट टायम केला सद्दां आमी फनी कॅरेक्टरूच करताले हांव आनी इनोश्का सदांच पार्टनर्स आसताले फनी करपाक कॉमेडी करपाक सो हे फर्स्ट टायम आलो विलन रोल तो बरो जालो म्हूण खोशी आसली म्हाका परबी कारण आतांय तूं तुज्यो भावना प्रकट करता आसतना तुवें तेच पद्दतीन केला कारण तुजे भितरलो जो विलन आसा तो आजूय जागो आसा अशें म्हाका दिसतालें दुबाव ना आमचे ऑडियन्सूय तशेंच समजतले तर ही भुमिका हे कपडे आंगार घालून दादल्यांचे कपडे घालून ही जी भुमिका जे डायलॉग डिलिव्हरी करता आसतना लोकां मुखार जी लायट्स आनी स्टेज बॅकग्रावंड म्युजीक हाचेर तुजी भुमिका तुका कशी लागली बॅकग्रावंड म्युजीक आहलो म्हाका सर सारको विलन आसत को सो जेन्ना आमी डायलॉग डिलिव्हरी सुद्दां करताले तेन्ना लोकांक पळयनासलें हांव केन्नाच सो दॅट मुखार स्ट्रेट पळयतालें आनी डायलॉग डिलिव्हर करतालें म्हज्यान जाता इतलें बरे भशेन हांव करतालें जितली स्ट्रिक्टनस आहा म्हज्यान ती सगळें हें करतालें दाखोवन दितालें म्हणटच म्हाका दिसता तुजे उद्देशी जी पद्दत तुवें आपणायली ती दुसऱ्यांकूय फायद्याक पडली जावं येता हय सर जावं येता तें आतां जशें नेशनल म्हणलें तें खूब आवडलें म्हाका तें म्हणलें ताणें इन्स्पिरेशन घेतलें म्हणून म्हजे कडल्यान सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल फॉर दॅट तर हे फुडें इनोश्का तियात्र बरयतलें आनी तुमी भुमिका करतलीं वय वय तें हांव घेतालें शुअर पूण तुमची कॉलेज सोंपल्या उपरांत तुमकां परत एकठांय करूंक कुस्तार पडो येता कुस्तार जातलो सर तें आमी जाणा पूण आमी ताका लागून सुद्दां वावुरतलीं की सगळीं परत येवचीं आनी आमी आनी एक तियात्र करचो कित्याक आमकां सपोर्ट जाय सर लोकांचो कितें जाल्यार आमचो शो बरो आहा म्हाका विश्वास आहा आमच्या शोवाचेर म्हाका इनोश्काचेर सुद्दां विश्वास आहा कितें आनी हेज्याकूच आमी बरें बरोवंक जाता तेज्यान सो आमकां फकत सपोर्ट जाय लोकांचो की आनी आमकां शो करूंक जाय गोंयांत गोंयाच्या भायर देखून आनी सगळे कडेन आनी सगळीं चेडवां जावन आमी चेड्यांचे रोल सुद्दां एक्ट करून इतले मुखार पावन सुद्दां लोकांचो इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमीच चिंतूंक नासलें इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून आमकां पूण तरी देखून आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकां कडल्यान फकत सर आमकां तोच सपोर्ट जाय आनी आमकां मॅनेजमेंटान आमकां सदांच आमकां सपोर्ट केला केन्ना आमकां फाटीं असो काडूंक ना सदांच आमी सगळे हांकां तियात्राक सदांच आमकां सपोर्ट केला Hello, Iska, कैसा तू? हाँ बोल तू कैसा? आणि एस्तर
अजा मागीर करताले जॉन म्हजो बाबा जोडटा आतां सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाला तो आनी आमच्या बँकान पयशे पुसतात तुमी खुर्च्या देखून भांगारचे पयला आसतले रे ते शॉप सोडू तेन्ना कांसरा बी कितें जाला ओय गो सोयरी कोण सोदतात नाका आमी म्हज्या बाबाक हांव बऱ्यांतली बरी सोयरी कोण हाडटलो होय किशन बाबा बरें चेडूं मेळ्ळ्यार पुरो तुजें नांव हांव विसरलो. म्हजें नांव एंड्रिया फेर्नांडीस आनी तियात्रान हांव मेलिसा रॉड्रिगीस ती सोयरीगतीक येता तो रोल करतालें. हय तर ह्या सोयरीगतीचो धाकटोच रोल तुका पडलो आसतलो. हय हय आनी एक रोल आसता तितून म्हाका पळोवन धांवपाचें आसलेलें आनी एकल्या बरा तें सद्दां ना आतां. हय पूण तूं कांताराय म्हटल्यार तुवें ना फकत एक्टींग. एक्टींग केलां. हय तुवें ह्या तियात्रा पासत तुजो कितलो वेळ दिलो? एक्चुली रोल म्हजो फकत धाकलो आसलेलो पूण प्रॅक्टिसे टायमार हांव सदां येतालें कित्याक सदां प्रेजेंट थिंग हाजीर रावलें म्हणटरी ती दुसरीं कितें कोत्ताय कशें करून कोत्ताय आनी तेंचे बरें आपल्यागे रोल सारकेंच जाता इन्स्पिरेशन मेळटा म्हणटायचो ते भशेन तेका लागून हांव सदां येतालें प्रॅक्टिसे चोयतालें आनी अकॉर्डिंगली म्हजोय रोल कोत्तालें. हय हांवूय खुशाल जालो पूण जेन्ना ह्या हितून केन्ना न्हेसलां तियात्रांनी? ना फर्स्ट टायम. पूण हो तियात्र रवीन भवन मडगांव हांगासर जेन्ना जाला तुजी घरचीं कोण आसलीं? म्हजी भयण आनी मामी येयलोली पळोवपाक तियात्र. ताणें कितें म्हटलें? तांकां तो लायक जालो तियात्र म्हजोय रोल लायक जालो ती सारकी अजाप जाली हांव तेशें कोन्नूय केन्ना एक्टींग करून हे भशेन आसयतलें म्हणून लोकांक. घरा गेल्या उपरांत ती शेजाऱ्यांक जावं तुमच्या बाकीच्या सोयऱ्यांक कितें सांगतालीं? तेम बाकीचे सोयरी येयलोली आम फ्रॉम पोंडा सो ती फोंडेची येयलोली चोवपा मागीर ती घरा कडेन विचारताली तुगे रोल बरो जालोलो मागीर ती इनोश्का बाबती विचारताली तेणें तुका अशें करून रोल सारको इचूनूय कशें करून दिलो सारको तुज्यान तो बेस्ट जालो रोल तूं बरो भशेन केलो म्हणून आनी तेमी मागीर एप्रिशिएटूय केलें आमकां. बाय तुजेर जायती जबाबदारी आसली कारण ज्यो तियात्र तयार जालो जावं माचयेर हाडटा आसतना जायत्यो गरजेच्यो वस्तू त्या वेळार त्यो करूंक पडटात. आमी आमच्या भाशेन ताका स्टेज मॅनेजर म्हणटात. तर ही भुमिका व्हडली ही भुमिका तुवें केल्या त्या भायर तुवें एक्टिंगूय केल्या आसतली. तर हो भार तुवें कसो सांबाळलो? जेन्ना निमाणो दीस असो आसलो इनोश्कान म्हाका सांगलें की रेंच्या तुजो पार्ट थोडोच आसा तो तुका अशें करून दुसऱ्या एक्टरांक हेल्प करपा जाय म्हणजे कोणें केन्ना चेंज करपाचें कोणाचो पार्ट केन्ना आसा सो प्लीज तांकां मातशें सांग. सो ओके हांवें सेड ओके लायक तेन्ना हांवें ताका ओके म्हणलें बट भितरल्यान मातशें विरांत आसली की केन्ना अशें करून केलें ना हांवें लायक आय नेवर सीन एनी वन सो ओके आय विल ट्राय माय बेस्ट तरी म्हणलें आनी घरा वचून दाडाकूय सांगलें दाडा लायक तुका जातोलें तुवें तेका ओके म्हणलां आनी आय विल ट्राय हांव ताका मागीर फूल सपोर्ट दितोलें. आनी एक्टींग वायज लायक इट वॉज लायक हांवें केन्ना अशें करून हें केलें ना बट इट वॉज माय फर्स्ट टायम दॅट इनोश्का गेव मी द ऑपॉर्च्युनिटी एंड शी वॉज लायक रेंच्या वूड यू बी एबल टू डू हांवें से हय कोतोलें. आनी म्हजे आनी एकले फ्रेंड आसले ते म्हणपाक तुका जातोलें हांवें से या आय विल ट्राय माय बेस्ट एज आय हॅव नेवर डन बिफोर. So like I had many supporters behind. They were like, okay, do. And during that stage managing thing, first show आसलो तेन्ना like, okay, Inoshka, तुगे आहा फाटल्यान तूं वच आनी एशी तेशी धांवपा पडटालें. So I was like first only ready with my costumes and all, and okay, I just helped it there. हय जायती जबाबदारी कारण जी सामरी कशी आसता जावं स्टेजीर कितें कितें गरज आसता ह्योय सगल्यो जबाबदारी सांबाळच्यो पडटात कारण जे कलाकार आसतात ते आपल्या एक पयलोच शो आसल्या कारणान सगळे आपल्या भितर आसतात म्हणटच सगल्यो वस्तू कितें कितें प्रॉपर्टीज कितें वापरलें जावं स्टेज मॅनेजमेंट खूब कुस्तार. त्या भायर जे कांतोरिस्ट आसतात बाबा आतां तुजें कांतार बाय आतां तुजें कांतार हेंवूय करचें पडटा. तर तुका आमच्या वतीन परबी कारण ह्या तियात्राचो मुखेल भाग कसो तुवें सांबाळलो तर तुजे भुमिकेचेर तुजें कितें मत? म्हजी भुमिका म्हाका आवडली पूण जें म्हजें चलपाचें आसलें तें पांय क्रॉस करून म्हाका दिसना की हांव इतले बरे भाशेन कोत्तोलें म्हूण म्हाका इनोश्का सांगतालें रेनिसा आनी मातशें बँड जाव आनी चल आनी हांव जेन्ना कोत्तालें ती म्हजी इश्टां जीं आसतात तिवूय कोत्तालीं तेन्ना
रेनीसे आमकोडे जायना तूं कशें कोत्ता आनी थोडी पयस हांव गेलें स्टेजीर गेलें चलत गेलें म्हाका दिसलें म्हजें जावचें ना लोकांक पळोवन नर्वस जातलें पूण जावं ना देव आसलो आमचे बरा आनी हांवें मुगे बेस्ट दिलें जेन्ना मुगे थिंगा तियात्रा वखद मामी डॅडीयान कजन येयलो फॉर द फर्स्ट शो तें लायक भायर तुवें बरें केलें आनी फर्स्ट म्हणजे परफॉर्म कोन्न भायर सरतना स्टेजीच्या थिंगा एकलो सर आसलो यू परफॉर्म वेरी वेल आय वॉज लायक ओके सर थँक्यू कित्याक हांवें केन्ना करूं ना न्हू सो फर्स्ट टायम फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी इट वॉज वेरी नायस आनी फकत चलपा मातशें हें जातालें बट हांवें केलें तें. तर ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? म्हाका एक कॅमियो रोल आसलो सोयरी गोताचो सो हांव मेन लिडाक एक सोयरीक म्हूण येता. तर ही जी भुमिका तुजी आसा ही भुमिका पयले सुवातेर तुका आवडल्या? म्हाका खूब आवडल्या कित्याक फर्स्ट टायम हांव इट्स अ कॉमेडी कम सिरियस रोल हांव सदांच सेंटिमेंटल रोल्स कोतालें दिस इज द फर्स्ट टायम आय डीड समथींग इन कॉमेडी आय लव्ड इट वेरी मच वेन आय रेड तीन की चार डायलॉग्स असल्यो म्हाका बट वेन आय रेड इट फॉर द फर्स्ट टायम आय वॉज वेरी हॅपी विथ एक डायलॉग कट करून हांगा पेस्ट करता म्हणटोच तो डायलॉग डिवोर्स जातोच आनी हांव काजारी कशें उरतलें इतलोच हय बट तो डायलॉग सगळ्यान पावरफूल आनी इम्पॅक्टफूल आसता ते कॉन्टेक्स्टान वेन यू से इट हॅज अ लॉट ऑफ हांगा तुमकां कॉन्टेक्स्ट खबर ना म्हूण तो इतलोच म्हणटा तूं पूण कितल्यो तुवें रिहर्सली दिल्यो? खरें म्हणल्यार हो आख्खो ग्रूप सेकंड इयरांतलो हांव एकलेंच टिवायांतलें सो इनोश्कान म्हाका फ्रिडम दिलो तूं तुजो डायलॉग सारको प्रॅक्टीस करून टुवर्ड्स दी एंड रिहर्सलाक यो म्हूण सो आय थिंक 1 वीक ऑफ प्रॅक्टीस वॉज फायन विथ दॅम. तुमची कोण तरी आयिल्लीं घरचीं? ओय सगळीं येयल्लीं मुगे नेबर्सूय येयल्लीं. कितें म्हणटालीं? तेमी म्हाका पयलां एक्टींग केलोलें पूण सदांच हांव सेंटिमेंटल रोल्स कोत्तालें रडपाचें फर्स्ट टायम कॉमेडी पळोवन ती खूब खुशाल जाली इनफॅक्ट घराको वचोन ती पोतून ते व्हिडिओ प्ले कोत्ताली हांवें एक्टींग केलो ते सो दे रियली अप्रिशिएट. तीच खुशालकाय आनी तेंच व्हडपण. हय सारकें. Hello, माझें नाव मेलिसा. सगळीं म्हाका मोगान मेल म्हणटात. आनी तूं इथन न्हय? वय म्हजें नाव इथन. तर बाय मेलिसा. अंकल इट्स मेल. बरें बाय मेल. तूं कितले शिकला गो आनी कसलें काम करता? अंकल हांव चड शिकलां आनी एक कंपनीचें मॅनेजर. तुजो चेडो कितलो शिकला? माझो चेडो सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाला आता. वाव सॉफ्टवेअर इंजिनियर. इथन आमी दोगांय बरी शिकले आनी बरे कामाकूय लागले तर बेगी काजा जावया न्हय? काजारू इतल्या बेगी? आवय भिलो रे फ्री नाका रे ही हॉकी स्टिक कितली गोटी काजा जाता ती कळटले तुका. आनी म्हजे फ्युचर मामी डॅडी तुमकां हांव आतांच सांगता काजा जातोच्या त्याच राती तुमी तुमचें घर म्हजें नांवार काजा जातो ते घर आनी तुजें नांवाचें कित्याक करपाचें? कित्याक काजा जातो की तो म्हजो रायट जातलो न्हय मामी. पिटर म्हाका हें चेडूं जोड नाका तेका सांग ते सिलेक्ट करायच्या चलते मागीर सांगलें. डॅडी बाय काड नाका बाय काड. बाय मेलिसा तुका मागीर सांगतो तुका तूं सिलेक्ट जाला काय रिजेक्ट. कितें तुमी म्हाका सिलेक्ट करना? हाव डेअर ऑल. तुमी कितें जाणा म्हाका कितल्यो सोयरी गोत्यो येतात त्यो. इतल्यो सोयरी गोत्यो येतात जाल्यार हिंगा कित्याक गेले तर? अंकल शट अप. मेव तू छोड्या लायते. तूं क्यूट दिसता.
कितले शिकला गो तू अंकल अंकल म्हणपाक जाता न्ही तुका होय गो अंकलच म्हणपाचें म्हाका अंकल एसो दिसना न्ही तूं तर अंकल हांव सांगतालें की हांव चड शिकला हांव व्हडली ABCD आनी धाकली ABCD सगळेंच जाणा हितून तूं म्हजे लेकाचा जातलो न्ही होय होय जाता जाता रेडी व्हडली एबीसीडी ह्या तियात्रांत तुजी कसली भुमिका आसली? म्हजो जो कॅरेक्टर आसा जॉन डिसूजा हांव आनी म्हजे बायल जुली आमी लंडनान रावता आनी म्हजो चेडो रेमंड तेजे लग्ना लागून आमी परत गोंयांत येता तर तेजे लग्नाचे कार्ड दिवपा आमी सगळ्याचे घरा वयता लायक सामके ऑल आर फ्रेंड्स. तुका जेन्ना हो कॅरेक्टर कारण खंयचीय जो कॅरेक्टर आमी प्ले करतात तूं लंडन आसता आनी लंडनसान तूं गोंया येवन हें लग्नाचें सगळें वातावरण तयार करता म्हणटच हो कॅरेक्टर तुवें तुजे भितर कसो बिल्ड केलो? एक्चुली इनॉश्कान जे रोल म्हाका दिल्ले ते अशें आसा की म्हजी बायल जी आसा ते मोस्ट डॉमिनेटींग ओवर द हजबंड लायक हांव कांय म्हणपा जायना लायक म्हाजे कितेंय डिसिजन्स लायक म्हजे सगळे डिसिजन्स म्हजे बायल घेता लायक तसो रोल आशिल्लो म्हजो की लायक ते कितें म्हणटा लायक म्हाका येस म्हणपा जाय लायक वॉट एवर शी सेज आय हॅव टू से येस फॉर दॅट सो लायक ते मोस्ट डॉमिनेटींग ते कितें म्हणटा तेंच जाता तर तितलें कांय हें नाशिल्लें म्हाका लायक डिफिकल्टी कांय नाशिल्ली तर कित्याक ते सगळें सांबाळटा आनी या हय पूण एक आतां तुमी सगळीं अस्तोऱ्यो तरी आसतना अस्तोऱ्यांक जें डॉमिनेशन ज्यो घरान सगळें आपणाच्या मुठीन दवरतात अश्यो जेन्ना तुवें लोकां मुखार हाडलें तेन्ना तुज्या काळजा मनान तुका कितें दिसता? एक्चुली डॉमिनेटींग जावपा बरें दिसता आनी तो एक्चुली फनी कॅरेक्टर प्ले करता आनी तेजे डॉमिनेटींग जावपा बरें दिसतालें आनी दुसरें म्हणल्यार तो मातशें अशें करून हँडिकॅप्ड असो आनी म्हाका मुगे गो बरो दिसना एन ओवर द इयर्स लायक आय स्टार्ट फॉलोइंग इन लव एंड पीटर आय स्टार्ट लायकींग हिम सो आनी हांव तेजी लायन मारपा लागोता आनी तेका लागून हांव तेका सगळ्या पयस सोडयता तुका जाय तें तूं कर म्हणटा आनी म्हाका कितें बरो दिसता तें हांव करतलें तशें सांगता तेका सगळें. तर तुका हो रोल खूब आवडलो? आवडलो म्हाका आनी समाजाक तुवें दाखोवन दिलें की बायलांचेंच राज्य चलतलें. हय तर तुका एक अस्तोरी जावन पासून जेन्ना हें डॉमिनेशन जाता हांव तुका कॅरेक्टराचेर म्हणना पूण तुजे जे डायलॉग आसले जावं तुजेर हे अत्याचार जातात हें तुका दिसतालें तेन्ना खुशाल आसलें? एक्चुली येस कित्याक इवन आय एम अ वुमन रायट लायक कशें हें जाता तर ऑफकोर्स एवरी वुमन वील बी लायक ते आसपा जाय कंट्रोल कित तरी तर बिकॉज ऑफ द रोल आय वॉज ओके लायक म्हाजो एक रोल आसा की लायक आय हॅव टू प्ले अ रोल ऑफ अ लायक अ हजबंड बट देन डीप डावन आय वॉज लायक तितलें कांय हें नाशिल्लें म्हाका की लायक ते हें करता की लायक ते डॉमिनेटींग आसा कित्याक लायक इवन आय यूज टू लायक हर रोल. एक तूं आमी तियात्र चडशे क्रिस्तांवूच करतात हिंदू करिनात तरी आसतना इनॉश्कान तुका आपलो सांगात दिलो आनीक ही भुमिका तुज्या वाट्याक सोंपयली तेन्ना तियात्र म्हटलो काय ना कितें तरी तुका वेगळें अशें दिसलें? लायक हांव एक मुस्लीम फॅमिलीन बिलोंग करता तर जेन्ना लायक हांवें लायक म्हजे पेरंट्साक सांगलें लायक दे वर व्हेरी हॅपी अँड फॉर द तियात्र लिटरली 20 of my family members they were there for the tiyatra and like पयलीं केन्नाच हांवें तियात्र पळोवना this is the first time like because of Inoshka because of opportunity that I got हें सगळें जालां and all my family members they were like very happy because of this. तुमकां केन्ना तरी इनॉश्कान सांगलें की तुमी तियात्र वचात आनी पळयात म्हूण दुसऱ्याचें? आमी पर्सनली जायत तियात्र चोयताय आनी आमी सरान देखून आमगे तियात्र जावचें फुडें एक तियात्राक वयल्लें आनी थोडे एग्जाम्पल्स घे तेंगे अशें करून ती कितें को प्ले डायलॉग डिलिवर कोताय आनी हाव दे इट वॉज एन सिनियर सिटीजन प्ले सो आमी तो चोयल्लो आनी थोडे एग्जाम्पल्स घेवन देखून आमी आमगे प्ले केल्लो. हो तियात्र तुका कसो लागला? Superb. कित्या पासून? Because the story was good आणि जेन्ना चेडवां चेडे जावन एक्टींग करता मे बी तो
हें आसता लायक क्युरियोसिटी कितको करता आसतली तशें करून सो दॅट वॉज गूड. तुवें कसली भुमिका केल्या? आय मिंगेल तर एक दादल्याची भुमिका करता आसतना तुजो एक्सपिरियन्स तुका कितें भोगलें जेन्ना लोकां मुखार एक दादलो जावन उबें रावप तेन्ना तुका कितें भोगलें? बरें दिसलें कित्याक म्हाका भाव आहा आनी आतां हांवें तो रोल केला सो हांवें मुगे भावाक म्हणून आतां तूं चेड मरे हांवूय चेडो तियात्रां जावं बट हांवूय चेड्याचो रोल करूंक जाणा तेश कोन्न. इनोश्का ही हो जो तियात्राचो कॉन्सेप्ट मुखार वता आसतनाच तुका मॅनेजमेंटाचो आदार मेवलाच पूण तुज्या घरच्यांचो तुका कितलो सांगात मेवलो? म्हज्या आवय बापायन म्हाका जायतो सपोर्ट दिलो म्हणजे भयणीन पासून आनी गोंयच्यान पासून जायती येयलोली चोवपाक बी तियात पूण चड सपोर्ट म्हणजे आवय बापायन आनी मुगे भयणीन दिल म्हाका एक विश्वास दवरलो आनी ते म्हणले ओके कोराय टॅलंट आनी सगल्या एक्टरागे आवय बापायन तेणी हितू लायक सो पासून आमी रावताली प्रॅक्टिसार तेणी अंडरस्टँड करून तांकां धाडून तांकां जायतो सपोर्ट दिलो. तर ही जी कांतारां जावं एकांत सगळें तुवेंच कंपोज केलें? ना 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 पयलो कान जो आहा गिरेस रोचून देवान आमकां तो कान मुगे अंकलान बरयला आनी ओपनींग सॉंग जो आहा तेणें मुगे अंकल इमिलियानो देबोदा तेणें कंपोज तेणें बरयला. थँक्यू म्हणूंक सोदता मुगे आख्खी टीम की तेणें मुजेर एक विश्वास दवरून म्हाका इतू सपोर्ट केलो तेणी आनी जायत पाटी हांव तापता तेन्ना तेणें अंडरस्टँड करून चड म्हळ्यार चड तेणें सपोर्ट दिलो म्हाका आनी दे अंडरस्टूड मी एंड एक्सेप्टेड मी एंड वॉट एवर रोल आय गेव देम ते एक्सेप्ट करून लायक एक सपोर्ट दिलो सो तांकां थँक्यू सो मच विदाउट ऑल इट वूड हॅव नॉट बीन पॉसिबल सो तांकां थँक्यू. परत एक फावट काळजाचे कलायकतान तुमकां सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा तेवतोन भावाक आमचे मदीं आयलो आमची उर्बा आनीक वाडयली तेच भाशेन ताचो कॅमेरामॅन बाब सावियो तेणी येवन आमकां खरेंच ही उमेद आमची अर्दीक वाडयली आनी एकूच सांगता की जायते फावटी आमी गर्ल चायल्ड म्हणटा ती चेडवां ती कितें कोत्तली आमी समाजाक दाखोवन दिलां चेडवांचें जायतें करूं येता आनी चेडवांचें केलां काम आयज तें तोखणाय करपाचें सारकें आसा. हांव तांकां तांचे चड आभारी. हांव तांकां सगल्यांक म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या प्रिंसिपलाच्या नांवान तांकां सगल्यांक बरें येस तांच्या जिवितांत आवडटा. सदांच जें कितें बरें शिकलां तेन्नूय कामल कॉलेजीनूच दवरपाक पूण फुडें व्हरोन समाजाक दाखोवपाक आमी खरेंच कामल कॉलेजीची भुरगीं म्हणून हांव तुका काळजांतल्यान आनीक फावट देवतोने देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच तुमकां व्हड आनी व्हड यश आवडटा अशेंच तुमचो वावर मुखार व्हरत रावात. देव बरें करूं. आदेवस. आनी इतल्यानूच ही आयची माणका मोतें कार्यावळ हांगा सोंपता. देव बरें करूं.